काल राती येयल्लो 12 वरां जाण घेतलेली आसा. सगळे न्यूजान कवर केल्लेले आसा. ही जर अफवा असलेली जाल्यार गव्हर्मेंटान इतल्यान डिनाय करूंक जाय आसलेले. ते डिनाय केल्लेले ना. आनी असले बारीक बारीक विक्टरीज असले मुवमेंटाक इम्पॉर्टंट आसता. नाल्यार मुवमेंट असले असतात पळय आंदोलनां ती सस्टेन जावपाक असले स्मॉल स्मॉल विक्टरीज मोरल बुस्टिंग आसता. नेवरदलेस एंटायर डिमांड अजून तरी एक्सेप्ट जाल्लो ना किंवा कॉम्प्लाय जाल्लो ना. पूण वॉट एवर वी हॅव गॉट स्मॉल वेलकम, पूण आमकां फूल प्रूफ जाय अशें गांवच्या लोकांचें म्हणणें आहा आनी वी सपोर्ट दॅट. ते रिस्क डेफिनेटली आसतले कित्याक जेन्ना रियल इस्टेटांतले इलेक्ट करून जेन्ना मिनिस्टर आमी दितले पळय तांकां खंयचोच खाली जागो न्हू तो कितें ना कितें थंय करपाक जाय असलीच इच्छा आसता न्हू. सो जेन्ना रियल इस्टेटांतले जेन्ना आमी निवडून हाडीत रावतले हे रिस्क सदांच उरतले. तांकां जमनी कडेन आपलेपणशें ना. आमी आमचे मातयेक पुजता पूण हीच सरकार आनी गव्हर्मेंट बाय एंड लार्ज तीच माती काडटा आनी मायनिंगाच्या नांवान चायनाक धाडटा न्हू. आनी चायना दुश्मन म्हणटा. दॅट इज द कॉन्सेप्ट. तुमकां कमर्शियलायजेशनाक लागून जे आमचे रियल एसेट्स आहात ते तुमकां एनालायज करपाक जायना. तुमी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पळयता. इट इज रॉंग. लॉंग टर्म बेनिफिटान एट द एंड ऑफ द डे मनशांक सर्वायव जावपाक कितें जाता. पयसो ना सुद्दां न्हू जाल्यार मनीस एक म्हयनोभर तरी सर्वायव जातलो. उदक ना जाल्यार कितले दीस जातलो. सो गव्हर्मेंटान प्रायमरी जे रिक्वायरमेंट्स आहा आनी मोर पर्टिक्युलरली जे स्थानीक आहा पळय लोकल आहा तांकां लागून युनिटी मॉल इज फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट. आतां तो प्रॉडक्टूय कितें नॉर्थ गोवाचो पणस काय काजू कितें तरी आहा समथींग वीच इज ग्रोथ नॅचरली. तुम्ही हांगासर ज्या जाग्यांचेर तो वन प्रॉडक्ट ग्रो जाता ताका प्रोटेक्शन ना. झोनिंगान जे आमचे रिजनल प्लॅन आहा पळय लँड यूज मॅप तेजेर असले जागे सगळे ऑर्चर्ड म्हणून घातला आनी ऑर्चर्डांक कांयच प्रोटेक्शन ना. एक एप्लिकेशन घाल टीसीपीन तुका 2 चेंज करूंक मेळटा. थंय धारगळे इरिगेशन कमांड एरिया म्हटल्यार थंयसर लागवटूच करपाक जाय. डेल्टिनान घेतला. IPB बोर्ड ज्याचो चेअरमॅन CM स्वता आहा तो डेल्टिनाक थंयसर तूं इरिगेशन कर कल्टिवेशन कर म्हणून सांगिना. डेल्टीन सांगता आमी थंय कॅसिनो घालता हो एप्रुवल दिता. सो हांगासर फूड सेक्युरिटी वॉटर सेक्युरिटी ही गव्हर्मेंट कितले इम्पॉर्टन्स दिता हेजे वयल्यान कळटा न्हू. दीस इज कशें आहा शॉर्ट टर्म गेन म्हटला पळय आनी शॉर्ट टर्म गेन म्हणपाचें कारण हेका लागून आसा की हे 5 वर्सांचे सोयरे आमचे फुडल्या 5 वर्सांक येतले काय ना ते तांकांय खबर ना. सो जितले जास्त लुटपाक मेळटा पळय हे 5 वर्सांत तितले ते करतले आनी जितले जास्त प्रोजेक्ट हाडटले पळय तितले तांकां ते लुटपाक मेळटा. कित्याक थंब रूल केल्लो आहा. एक प्रोजेक्ट हाडलो आतां म्हणटा 100 कोटी तांकां खर्च करपाक जाय. 100 कोटीचे तांचो 25-30% तांकां न्हू नाल्यार थंय येदे व्हडले BJP ऑफिसाच्या नांवान विला येवचो पॅलेस येवचो ना आसलो पयसो खंयचो. ते 25 कोटी गुंतलेत न्हू मरे. 25 कोटी ताणें मेन्शन केलेले पळय. एक्चुअली न्हू थंय वचोन जर आमी जॉब काडीत जाल्यार 25 कोटीचो हिशोब मेळो शकतलो आमकां. म्हणजे हिंगा हें करप हिंगचे खावप आनी मागीर थंयसर इन्वेस्ट करप. BJP कडेन सगळ्यात जास्त जो सद्याक एसेट जाल्लो आहा तो म्हटल्यार पयसो. फाटल्या 10 वर्सांत ह्या पार्टीर जो अफाट पयसो कमयलो पळय एज अ पार्टी स्टेटानूच रिजनल सेंटर लोक इतले डोनेशन आपुणूच कांय दिनात. ते आमकां कळपाक जाय. थंब रूल करून दवरला. एक प्रोजेक्ट हाडलो जाल्यार फिक्स पर्संटेज तेंच्या लिडरांक आनी तेंच्या पार्टीक वचोंक जाय. ओपन सिक्रेट जाल्लेले आसा. तेंच्या स्वता मिनिस्टरांनी सांगलेले आसा. तेंचेर एलिगेशनां आहा पूण उलयनात ते. आतां आमी पळयता गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसता पळय ती एक्चुअली कितें आसता इंडिपेंडंट बॉडी आसूंक जाय. पूण हिंगासर आतां आमी पळयलां आनी वेटलँड ऑथॉरिटी आसता पळय ती इंडिपेंडंट आसूंक जाय. आतां हांगासर आमी पळयलें लोकांनी प्रिपेर केलो तेंचो प्लॅन तितून दाखयता की ही जागा आहा पळय ती झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा. पूण CM म्हणत आसता ना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना म्हणून आनी तेजीच लायन ह्यो ऑथॉरिटी घेता. तर ही आसोन फायदो तरी आहा गोंयच्या लोकांक.
असले डिपार्टमेंट आसून फायदो तरी हा दिसता तुका? टेक्निकल एनालिसीस करूया. स्थानिक लोक ज्यांका जिओग्राफिकल एक्सपर्टीज आहा, स्थानिक लोक तुमचे डिग्री घेतलेले एक्सपर्ट्स आहात. हे जे एक्सपर्ट्स आहा पळय, जेन्ना डिसिजन घेवपाचो टायम येता टेक्निकली सारखे एंटायरली टेक्निकल बेस किंवा फॅक्ट फायंडिंग बेस डिसिजनां कितले घेतात. यांचे कितलेशेच एक्सपर्ट कमिटीचे मेंबर गव्हर्नमेंटान म्हणटा आमची एक्सपर्ट कमिटी आहा. आता जर त्यांचोच आर्ग्युमेंट घेवपाचो जालो ह्यो वेटलँड म्हणून नोटिफाईड आसलेलो. तू समवेअर अराउंड 2 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ लँड फर्स्ट नोटिफिकेशन. आता रिसर्वे जालो तो एरिया वाढलो 380 आलो 383. सो दॅट मीन्स तुमची जी पहिली फॅक्ट फायंडिंग टीम आसलेली, डेटा कलेक्शन टीम आसलेली किंवा सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट आसलो सो तेंचेर आता क्वेश्चन येयलो ना. कॉन्ट्राडिक्शन जालें. तरी गावचे लोक सांगतात तितलो 380 न्हू आनी व्हडले एरिया आसा. अँड आय एम टेलिंग यू हे जर एज्युकेशन आनी 1 म्हयनो चललो न्हू जाल्यार 5 लाखूय जातली ती. म्हणजे इतले गव्हर्नमेंटाचे डिसिजन मेकिंग इज नॉट एंटायरली सायन्स बेस्ड, इट इज कन्व्हिनियंट. आता त्यांना युनिटी मॉल 100 कोटी दिसले सेंटराच्यान येता आनी सेंटराच्यान ते दान म्हणून येनासलेल्या ते रीण म्हणून येताले, लोन म्हणून. सारकें. हे जे आमकां सांगता पळय सेंटराचो प्रोजेक्ट, सेंटर तुमकां रीण दिता प्रोजेक्ट घालपाक, सेंटराचो प्रोजेक्ट जाले ते तुका लोन म्हणून कित्याक दितले आसले. सारकें. हे पयशे तुपान म्हणटले आसले न्हू. हय सारकें. आनी तुमी जेन्ना रीण म्हणून घेता फारीक करपाक कोणाक दवरता आमकां. आनी आमकां सांगता हे तुमच्या बऱ्याक लागून हाडटा. जेन्ना लोक म्हणटा आमकां नाका तरी आसतना घेया ते 100 कोटीचो हिशोब आनी फारीक करपाचो प्लॅन तुमचो कितें आहा तें सांगा न्हू. कोण आनी कसो फारीक करतलो. तुमकां कमिशनां मेळपाक जाय म्हणून आमकां फोंडान घालता, आमकां घाणांक दवरता. तशेंच जाल्लें आहा न्हू. तर आतां दोनूय प्रोजेक्ट आमी दवरया, युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्थळ. आतां युनिटी मॉल म्हणत जाल्यार सिटीनी घालता, प्रशासन स्थळ म्हणत जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन हें आसता ते सिटीनूच घालपाचें आसता. गांवांनी कित्याक तें हांगासर फंडमेंटल जे रिजनींग आहा. आनी चिंबलकारांनी न्हू जो एक एक्झाम्पल सेट केल्लो, वन मोर एक्झाम्पल म्हणू शकता, कित्याक हेज्या पयलीं खूब कडेन प्रोटेस्ट जाले आनी सक्सेसफूल जाले आनी गांवचे लोक भायर सरले. सगळ्यात महत्वाचे गांवचे लोक भायर सरप इम्पॉर्टंट आसता किंवा कित्याक तर तेंच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसता. आनी आमचे असले लोकांनी मागीर येवन तांकां जाय तो सपोर्ट दिवप आसता. सो दॅट हे जाता तितले फोर्सफुली एज्युकेशन जावपाक जाय आनी परिणाम रिजल्ट जो येता पळय ते गांवच्या वाटेनूच जावपाक जाय. हे बेसीक अंडरस्टँडींग आसपाक जाय. आमी खूब कडेन कितें पळयतात की प्रोटेस्ट गांवचे लोक करतात, मागीर सडनली पॉलिटिकल पार्टी वयता आनी फायदो वयता आनी ते मागीर फुडें रावतात, गांवचे लोक फाटल्यान उरतात. तशें जावंक फावना. आमचें काम तांकां सपोर्ट करप, तांकां बॅकिंग दिवप. तांकां कितें जर टेक्निकल सपोर्ट जाय, तांकां आनीक कसलो सपोर्ट जाय ते अरेंज करपाचें, लॉजिस्टीक अरेंज करपाचें काम आमचें आसपाक जाय. हांगासर प्रॉब्लेम जाता. आतां क्रेडीट कोण घेतलो हो प्रश्न पयलो पडटा आनी मागीर प्रोजेक्ट कसो भायर उडोवपाचो तो सेकंडरी प्रश्न पडटा. ते जावंक फावना. जेन्ना कोण क्रेडीट घेतलो हो प्रश्न सेकंडरी पडटलो पळय, गोंयची प्रत्येक फायट आमी जिखतात. तर आमी पळयता आतां ह्या एज्युकेशनान खास करून जेन्ना चिंबलचें एज्युकेशन पयलें आमी पयलें ते डिफरंट स्टेजीस आहा ते पयलें, पूण तेंच्या बरोबर पॉलिटिशियन कोण रावंक ना. लोकल पॉलिटिशियन ना, जावं आमदार ना, जावं MP पासून ते ना. आनी हे वचून तेणें प्रदर्शना पासून थंयसर केली. सो जेन्ना लोक येता एकठांय जाता तो हेणी दाखयलें कितें लोक समज तर एकजूट रावले आनी सारके ठाम रावले जाल्यार एज्युकेशनान सक्सेसफूल जावंक शकता. कोणाची गरज ना. NGOज आहा, तुमचे NGOज, गोवा फावंडेशन, तुमचे सारके एक्टिविस्ट समज तो तेंको दीत आनी लोक एकठांय रावत जाल्यार एज्युकेशनान सक्सेसफूल जाता. तर हें फुडें गोंयांक कितले पासून बरें पडटलें, कितलो एक्झाम्पल सेट जातलो आख्या गोंयांत. इंग्लिशान न्हू एक म्हण आहा, गॉड ऑल्सो हेल्प्स देम हू हेल्प्स देमसेल्फ. आमी तरी मनीसूच ते जिद्दीक पेटले हे लोक आनी तेंची जीद पळोवन कोणूय मदती घेतलो नासलो. थोडे ओपनली येयले, थोडे बी भितरल्यान येयलाच आसतले. कित्याक जेन्ना कोण गांवचे लोक आनी इतल्या प्रमाणात लोक इतल्या दिसाक कन्सिस्टंटली असो हट्ट घेवन बसता तेन्ना अशें करूं शकना. आतां विथीन BJP धरया आतां आमी
उलोवं शकना पूण भितरल्यांतले तरी दिसतात आसतले न्हू आमच्याच तोंडा वयले लोक ते सारकें ते आता इतले त्रास काडटात तळमळटात आनी कित्याक तेंचे ते इलेक्शनाक बसून निवडून येतले म्हणून न्हू किंवा तांकां फाल्यां फायदो जातलो हो धाको तसोच उरलो वयतले ते आडोवन दवरतले आनी आपली हांगासर खोपी घालतले म्हणून न्हू त्यांचो नोबल कॉज आहा गांवाक लागून कॉज आहा आनी तो लॉंग टर्म आहा तुमच्या 5 वर्साचो शॉर्ट टर्म गोल शॉर्ट टर्म ना कोणूय जो मनशान आहा पळय आनी जांकां विचार करपाची कॅपॅसिटी आहा न्हू इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी बीजेपीतलो सुद्दां असलो सुद्दां न्हू जाल्यार तेंचे कडेन सहानुभूती दवरतलो इतली खात्री आहा म्हणजे तुम्ही म्हणटा की तांकां भितर दुखता पूण उलोवंक शकना तो ओपनली उलोवंक शकना तो धाडस येवपाक अजून टायम आहा असो दिसता कित्याक अजून पर्यंत आमकां दिसूंक ना कोण ओपनली उलयता पूण एटलिस्ट तेंचे क्लोज डोर मिटिंगान न्हू तेंची बाजू मांडपी जर एक मनीस सुद्दां आमकां सापडलो न्हू पुरो तेणी येवन हांगासर आमच्या वांगडा बसपाकूच गरजेचें ना तर डिसिजन हांगासर जायना डिसिजन तेंच्या कॉन्फरन्सांनी जाता आतां ओवरऑल आमी पळयत न्हू चिंबलचें एजिटेशन ओवरऑल तुमी एजिटेशनान जायते पार्टिसिपेट जालेले 8वें कितें दिसलें तुका ना कळोंक ना परत 8वें कितें दिसलें डिफरंट कितें दिसलो चिंबलकाराचें एजिटेशन युनिक रिसंट मेमरी म्हणटा पळय हें एजिटेशन आनी मातशें मेळावली आहलेले आनी पयर जे हरमळ घडले ते आहले जेन्ना गांवचे लोक आपूण जावन भायर सरता पळय विथावट एनी सेल्फ इंट्रस्ट म्हटल्यार खुबशे एजिटेशनाक कित्याक फ्लॅट पडटा कित्याक तेंचो न्हू सेल्फ इंट्रस्ट आसता मेनी अ टायम ते पार्टिसिपेट जाता तांकां दिसता की ओके आपूण हांगासर मातसो हायलायट जातलो आपल्याक दुसरे कडेन एडवांटेज येतली ते सेल्फ इंट्रस्ट आसपाक जाय सेल्फलेस आसलो न्हू जाल्यार ते दिसून येता ऑटोमॅटिकली आतां हेंकां जर तुमी पळयशात कोणाचोच सेल्फ इंट्रस्ट आहा असो दिसता तोंडाक पळयत जाल्यार सो इवन लोकांक समजता लोक इतले मूर्ख न्हू आनी बीजेपीन जे आहा पळय कितले स्वार्थी लोक आसूं पूण तांकां दिसता ते की कितले तळमळ काडटा कितले त्रास काडून हे करता आनी कित्याक गांवाक लागून करता तुमकां आउटरायट विलन जावपाची गरज ना न्हू त्याच बरोबर वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवान तुमी खंयसरूय घालूं शकता तुमी जर कॅपिटल सिटीन येवपाक जाय तो जर चिंबले हाडूं शकता तुमी 70रीनय घालूं शकता हू इज स्टॉपिंग यू तुमचे डबल इंजीन ट्रिपल इंजीन चल्ला ब्रेक नासतना जाय ते व्हरून ठोका तुमी तुमकां कोण आडयता आनीक एक आमी रिसंट मेमरीन समज वचत जेन्ना काँग्रेसाची अशीच दादागिरी जाताली सारकी चड डेमायज दादागिरी जाताली तेन्ना एक ऑर्गनायझेशन जालेलें गोवा बचाव अभियान म्हणून तुमकांय खबर आसतलें तुमी पार्टिसिपेट केला आसतलें तितून आनी तेन्ना आख्खें गोंय आलयलें आनी तोहें करून आमी कंपेर करीत जाल्यार म्हाका दिसता खंय ना जाल्यार खंय चिंबोलकाराचें एज्युकेशन इज ऑन दॅट लायन ते आतां हेका वयता स्टेट लेवलाक वयता दे आर नॉट लिमिटींग ओन्ली टू चिंबेल सो तुका दिसता ही खंय ना जाल्यार खंय सुरवात आहा फुडें चेंज जावपाची चिंबलच्यान जावंक शकता ही सुरवात दोन म्हणी आहा एक मराठी ना एक कोंकणी ना अति तेथे माती अति तेथे माती म्हटल्यार ज्या जाग्याचेर चड करता पळय हिसपा भायर करता न्हू थंय माती जाता आनी दुसरी न्हू कोंकणीन म्हण आहा ऊस शुगरकेन गोड आसता म्हणून माती मुळा सकट खावप आसना माती वयता तोंडान ते आतां बीजेपीच्या तोंडान माती वचपाक लागला कित्याक ते मुळा सकट खावपाचो प्रयत्न करपाक चड जाली अति जाले न्हू थंय आतां माती आनी ऊस तेंचा आतां गोड लागता म्हणून मुळा सकट खावपाक उठला हे माती वयतलीच तोंडान तर तुमी इनडायरेक्टली सांगूंक शकता की चेंज जावपाचे वाटेर आमी वयता जगाचो न्हू प्रिंसिपल आहा चेंज इज इनएविटेबल आयज हांव आसा हांगा म्हाज्या जाग्यार पयलीं 10 वर्सां 15 वर्सां पयलीं आनीक कोण आसलो पयलीं 10-15 वर्सां उपरांत आनीक कोण आसतलो पण हे काम करपी तेंचे काम करपी कोण ना कोण ते चेंज जातले मे बी तेंचो आयज वजन जास्त आहा आमचे कमी आहा टायम बदलता कालचक्र म्हणटा तेका आमच्या धर्मानूय आहा सारकें तर आमी स्वप्नेश शेर्लेकर म्हणा जाल्यार वन ऑफ द टॉप लेवलाक एक्टिविस्ट गोंयचो म्हणूंक शकता आनी आतां चिंबेल पयलें आमी चिंबेल स्लोली भुरगे लिडरशीप घेता सो जेन्ना हे यूथ लिडरशीप घेता कितले पासून गोंयांक आनी गोंयकारांक कितले पासून बऱ्याक पडटलें फ्युचराक
फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट आय विल नॉट कन्सिडर टॉप आणि बॉटम. वी आर ऑल इक्वल. फक्त हांव म्हणटा तुका, तूं म्हणना, हांव म्हाजो दृश्टिकोन सांगता. इट इज जस्ट अमाऊंट ऑफ इंटरेस्ट जो आसा पळय तेजेर. आमी स्कुलानूय पळयला आसतले जो जास्त लक्ष दिवन शिकता पळय तो फर्स्ट रँक हाडटालो. जो जे लक्ष फोकस तितले नासलेले तेका रँक येयनासलो पूण पास जातालो. सो आयडिया इज स्कुलान वचप गरजेचें, शिक्षण घेवप गरजेचें. सिमिलरली आयज चिमलाचो प्रोटेस्ट सक्सेसाच्या मार्गार आहा, यशस्वी जावपाच्या मार्गार आहा. हेजो अर्थ जे प्रोटेस्ट सक्सेसफूल जावना तेंचो कांयच अस्तित्व ना, तेंचें कांय म्हत्व ना अशें ना. ह्या प्रोटेस्टांतल्यान आमकां शिकपाक मेळटा, त्या प्रोटेस्टांतल्यान आमकां शिकपाक मेळटा. तितूंतल्यान कितें केल्यार आमकां यश मेळटलें आनी तितूंतल्यान कितें करूंक ना म्हणून आमकां यश मेळोंक ना, दोनूय गरजेचें शिका. तुमी म्हणटा की एवरी एज्युकेशन हॅज सम लेसन्स. प्रत्येक कार्य करता पळय, प्रत्येक कर्म करता न्हू, तेजो कितें ना कितें रिएक्शन जातात आनी कितें ना कितें एक अस्तित्व बदलता. डिफरंट ओल्ड एडिशन ऑलरेडी लायसन्सान दिल्ली आसली आनी ते प्रोजेक्ट मागीर जायत्या टायमार कळलो. ह्या एटलीस्ट लोकांक पयले अवेअर जाल्ले प्रोजेक्टा म्हणून तुवें पयलोच ऑब्जेक्शन करूंक जाल्लें. सो तेका लागून खंय तरी मातसो डिले जालो. डिले ना खंय तर तांकां मातशें बरें पडलें. आमचें कितें जालें, परमिशनां दिल्ली, परमिशनां रिन्यू जाल्ली, तेच्या उपरांत प्रोजेक्ट इश्यू जाल्लो. तेका लागून ते टेक्निकलिटीज गेले म्हणून कोर्टाक वयचो पडलो. तुमच्या एका डिले जालो म्हणटा. डिले जालो आनी हांगासर सारके टायमार पडले. हिंगा तरी आमकां तरी न्याय मेळटलो तुमकां खबर आहा सुप्रीम कोर्टान. पूण हिंगा दुसरें आसलें, हिंगा एटलीस्ट पंचायतीन लायसन्स दिवन आसलें, गव्हर्मेंटान व्हिडिओन आनी डीओपीन दिल्ले. सो हे लोकल बॉडीक सुपरसीड करून तेणी लायसन्स दिल्ली आसली जेन्ना लोकल बॉडीक नाका आसतना. सो आनी दुसरें म्हणपाचें आसलें म्हाका आतां जे तो वेटलँड्स आमी म्हणटा गोंयभर वेटलँड डिक्लेअर करता, नोटिफायड जाता वेटलँड, तिका तेंचे बफर झोन आनी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क जावपाक जाय. ते आमी पयले खंयच मार्क जाल्ले ना, पेपरार आहा ते. आतां का तेणी सांगला तुमी प्रमाणे पयले तांकां 2 काय 2.5 लाख पयले मेवलेले म्हणटा स्क्वेअर मिटर इतले झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. आतां मेवला 30,000 40,000 मायर. 3,80,000 3,80,000 30,000 काय 40,000 मायर मेवला. कशें जातलें? सो एका बद्दल हे फॅक्ट फायंडींग करता रिपोर्ट जेन्ना फिजिकल ग्रावंडार येवन म्हाका सारकें आपली स्टडी करता. आनी एक्चुअली आतां जे जातली मार्क केल्ली जाल्ली आहा झोन आमकां आतां हेजे तेणी आतां कळलें का कितें तेजे मिस्टेक जाली आहा. अशें दुसरी वेटलँड आहा, बोंडवाल आहा. बोंडवाल लेक तुमकां खबर आहा पयले 200 मिटर म्हणटा, आतां म्हणटा 50 मिटर बजेर बांदूंक शकता. कशें बांदूंक शकता जेन्ना उदकाचे इतले 50 मिटरांचे एक्चुअली 200-300 मिटर पासून तिका उदक मेवता. हिंगा तुमी सांगला थंय हिंगा फावंडेशन मारता आसतना ऑलमोस्ट आतां 300 मिटर पयर आसतलें, पूण हिंगा 5 मिटरांचे 2 मिटरांचे उदक मेवता. सो हे जमीन आसता एटलीस्ट एक हाफ अ किलोमिटर रेडियसान कन्स्ट्रक्शन अलाव करूंक उपकारना. आनी जितले आतां वेटलँड आहा तितली झोन तेणी पयले मार्कींग करूंक जाय, बाउंड्री डिमार्केट करूंक जाय आनी ते प्रोटेक्ट करूंक जाय. कित्याक जर तो इन्फ्लुएन्स झोनानूच तुमी जर बिल्डिंगे अप्रूव्हल दिवंक लागले कन्स्ट्रक्शनाक, उदक येतलें खंय? हेच झोनान इन्फ्लुएन्स जावन उदक थंय येता, वेटलँडान येता. सो हेच जर तुमचे ते आमचे वाटो उदकाच्योच वाटो बंद करीत म्हाका दिसता आनी फाल्यां थंय उरची ना. सो आनी आमकां तितलो तो काळ येयलो आहा, आमची मातय डायवर्ट जाल्ली आहा. उदकाक लागून भयंकर प्रॉब्लम जावपाचे फुडाराक. सो हे कदंबा प्लेटोर आतां ऑलमोस्ट आतां 2-3 डेकेड जाले घरां आहा, ताका उदक लाग पायपलायन पायपलायन ना. सो तरी पूण गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हाडटा, पूण त्या प्रोजेक्टाक उदक खंयचें ते कोण स्टडी करना. आनी जे उदक आहा तेच जागे तुमी नश्ट करीत उदक येतलें खंयच्यान? हे आमचे थोडे स्थानीक थोडे जागे उरलेले आमचे ते डायज स्रोत आहा ते सामान दवरपाची आमचे गरज आसा, सारकी गरजेचें काड. कित्याक फुडें उदकाक लागून असो दुश्काळ येतलो तेन्ना कळटलें. कित्याक हेजे पयलीं जाल्ले तें जावन आमी शिकलेले ना, तरी आमी तेच वाटेन वयता. सो हे तरी गोव्हर्मेंटान तरी खंय तरी आमचें मातशें चिंतचें, लक्ष घालचें आनी आमचे जे उदकाचे जागे आहा, आमची वेटलँड, आमचें उदक पयो ते सांबाळून दवरच्यो. काळ गेल्लो ना, अजुनूय टायम आहा. आमी तांकां मातशी बूद देतली आनी ते सांबाळटले म्हणून हांव आशेता. पूण हो लढो व्हडले आहा तो चालूच रावंक जाय. जर गोंय आनी आमचें अस्तित्व राखतले, आमचें हेरिटेज आमचें दायज राखतले जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी आनी सगळ्या गांवच्या लोकांनी भायर सरून आपले गांव राखपाक गरजेचें. टायम येयलो आहा. वेटलँडाच्या जेन्ना उलयल्या पळय, जेन्ना वेटलँड डिक्लेअर करता, बाफूर झोन मार्क करचो आसता, झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क करचो आसता, तर हे पयलें जावपाचें आसता. पूण हे आतां लेट जालें. आतां कितलो तेंपूच जालो वेटलँड डिक्लेअर करून, आनी आतां ते मार्किंग करता म्हणल्यार कितले पासून फंक्शनींग कितले पासून रॉंग आहा दिसता. करूंक जाय म्हणून केला दिसता, पण आमच्या तोंडार पेपरां पुसपाक पानां पुसपाक तशें. कित्याक आतां झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क जालो जाता ते दुसरे आसता ते आमचे व्हाव आसता ते मार्क जावंक जाय. कित्याक व्हाव इतलो इम्पॉर्टंट, किंवा व्हावांसान ते उदक घेवन ते तळ्या कडेन येता ते केन्ना मार्क जाल्ले ना. कित्याक आमचे तेन्ना वेटलँड मार्क जाले तेन्ना आमी होच प्रश्न काडलेलो सर कदंबा तेन्ना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स केलो
बफर झोन मार्क केलो पूण ते वाव हा ते मार्क जाल्ले ना ते वाव जावन हा तितले मार्क जाता व्हाळाच्या सायडीची 2 मीटर तेका प्रोटेक्शन असता सो हे मार्क जावपाक जाय कित्याक व्हाळाचे उदक येवन तळ्याचेर येता सो हे तरी मार्क जावंक जाय हरेच जर ते आमचे वेटलँड प्रोटेक्ट करतले आमचे उदकाचे आमचे स्लोथ प्रोटेक्ट करतले जाल्यार सगळे जे उदक खंयच्यान येता तितले सगळे वाटो ते मार्क जावपाक जाय तर आमी एक हिंगा माकोड पयला ह्या झाडाचेर जो कुड्डो आहा पळय तो कुड्डो आहा काल आमी आख्खे फूल भोंवले ते सर्वे करपाक सर्वे मार्क करपाक आमकां तरी दिसलें हे पळय ते म्हणटाले कितें एक सायडीन वयता गांवान वयता म्हणटा आनी एक गोंयान वयता म्हणटा पूण ज्या गांवान वयता पळय थिंगा एक वाव हें केलेलो आहा 1909 तो बांदलेलो आहा आनी त्या वावांतल्यान मागीर ते एका तळ्यार वयता पूण तरी आसतना इतलें दिसोन तांकां दाखोवन पासून लोकांनी दाखयलें बाबा हे सायडल्यान वयता उदक ते एका तळ्यार वयता म्हणून तरी आसतना तेणी म्हणलें की तें झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना म्हणून तर अशें तर मॅन्युप्युलेशन जायत जाल्यार तुका दिसता आनी फुडें हे जे आता ते सांगता न्हू प्रोजेक्ट हाडलो कित्याक आतां हे झोन आतां ती एरिया पासून वाडली चडली देंवली कित्याक लागून कित्याक हेका हो प्रोजेक्ट हाडपाक जाय आसलो सो हेका तो सारके थरली स्टडी केले आनी गांवच्या लोकांक विचारले बाबा तांकां खबर आसा कित्याक ते गांवान इतले वर्सां शेकड्यांनी वर्सां रावन येयले तेंचे पिळगेचे पिळगे तांकां खबर आहा बाबा उदकाची वाटो खंय आतां आमी गिमान पळयला आतां जानेवारी आतां उदक सुकलेलें आहा तर पावसान येत पळय जाल्यार तेजे वॉटर लेवल वाडलेले आसतले एक्चुअली त्या वॉटर लेवलाचा मार्किंग जावंक जाय तर एक्चुअली ही सर्वे पोत्तून जावची पोत्तून कशी जावपूच दिसता जाय. तुका पावसान जावची जावपाक जाय तेन्ना तेन्ना तांकां फॅक्च्युअल बदलले कित्याक आतां वॉटर रिड्यूस जाल्ले आहा सो तितून आतां ऑलमोस्ट एक 50 मीटर तरी कमी जातले कित्याक ते म्हणटा गिमान आनीक देंवता सो हे स्टडी आतां त्यांनी रिपोर्ट घेतला म्हणटा तो वाडला म्हणटा ऑलमोस्ट 30-40 हजार एरिया तांकां एक्स्ट्रा मेळला सो पावसानी अशी स्टडी जावन तेणी आनी पोते रिनोटिफाय करपाक जाय कितले जो जमीन पयली म्हणटा 2.5 लाख काय 2 लाख केल्ली म्हाका दिसता ते डबल जातली कित्याक म्हाका तांकां खबर आसली षडयंत्र तांकां हो प्रोजेक्ट हाडपाक जाय कित्याक हो प्रोजेक्ट हेच्या पयलो IT पार्क येतालो हेच्या IT पार्का उपरांत मागीर तो पत्तो येयलो हो पत्तो फाटी येता म्हणून सांगलो मग बंद जाल्लो पत्तो बॅकडोरान बंद जाल्ले सो हो प्रोजेक्ट हाडपाक सद्या स्कोप करूंक पाना वन टू ऑल सर्वे पोती जावंक जाय आनी सगळे एरिया डिमार्केट जावन बंद जावपाक जाय परमनंटली सोल्युशन म्हणजे तुम्ही म्हणटा की हिंगा फायनल सोल्युशन मेळवा सोरी फाटी सरपाचें ना फाटी सरपाक कित्याक स्कोप जोरी तर फाल्यां आनी येतले 10 वर्सांनी आनी एक प्रोजेक्ट येतलो सो स्वता लोकांनी भायर सरपाक जाता गार्बेजीस आमकां उडोवपाक सांगला ते एक वॉटर कॅचमेंट एरिया थिंगा आतां 15 वर्सां एसेंब्लीन सांगलेले आमी हो प्रोजेक्ट शिफ्ट जालो म्हणून 10 वर्सांनी परत तिरसाड येयले 10-15 वर्सांनी सो अशें हे डँगलिंग स्पॉट म्हणटा ती आसतलीच म्हणजे हे चालूच उरतले उरतले वन टू एकच जागा बंद जातले जाल्यार पोती एरिया डिमार्केट जावपाक जाय आनी ते नोटिफिकेशन हाडला ते कॅन्सल जावपाक जाय प्रोजेक्ट कॅन्सल म्हणून तर तुमच्या हितून आमी पयलें गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेणी हियरिंग घेतलें आनी ओवरवेल्मिंग जी मेजॉरिटी आहा तेणी म्हणलें की ते गार्बेज प्लांट नाका म्हणून आतां हांगासर वेटलँड ऑथॉरिटी आहा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आहा तर हे इंडिपेंडंट म्हणून फंक्शन करिना तुमकां तेजें बगलेलें आहा तुमी ऑलरेडी कित्याक तेन्ना तुमी म्हणलेलें कितें सगळ्यांनी ओपोज केलेलें आनी विथ रिजन्स सायंटिफीक रिजन हें केलेलें तर ह्यो ऑथॉरिटी जाय कशें दिसता तुका ना तेच दिसता हे पेपर हे सगळे ऑथॉरिटीज आहा ते बेश्टे बुकाचेर आहा तेंचे जे काम जे फंक्शनिंग आहा ते जायना ह्या ऑथॉरिटीचे काम आसलें प्रोटेक्ट करपाक जाय आसलें जे आमचे आतां म्हणटा बायोडायवर्सिटी आतां बायोडायवर्सिटी तेजी काय कायदा प्रमाणे आसता गांवच्यांनी आपल्या कितें आहा सांगूंक जाय कित्याक ते ऑथॉरिटीक खबर आसना गांवांनी कितें आसता ते गांवच्या लोकांक खबर आसता सो तेणी तेंच्या गांवच्या लोकांचे आयकून तेणी स्टडी करून ते फुडें आसता ऑपोजीट ते आपल्याक जाय ते स्टडी सांगता आनी गांवच्यांक फॉलो करूं म्हणटा ते जावंक शकना बायोडायवर्सिटीची गोंयची गांवची गांवच्या लोकांक खबर आसता